आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता रस. आज हांव कारात्या किसमुरेची रेसिपी घेवन आयल्या. पळया कसं घालची म्हणून. कारात्या किसमुरेक आमी 1 किलो कारात घेतला. त्या कारातला आयकोन धुवन भितवयल बी काणू अशी सन्न सन्न कट्ट करून घेतला. कट्ट करून हाका मिठा पेटी सरून हांवें एक अर्ध दिवस दवरला. मागीर पियाव एक 4 होड कांदो शिंदून घेतला. एक नारळ असले भज्जील गांवची मिरसांग 5, 3 इतरनी मिरसांग आणि एक सान चिंचमाक कुडको आणि हरवी कोथंबरी मसालाक आणि 1 टेबल स्पून नारळाल तेल किसमुरेक वयर दखून घालूक. आता आमी फस्ट किसमुरेचे मसालो वाटूया. मिक्सरांत मसाला सामान पुरा घालला. आता उद्दा घालू ना या मिक्सरात घालून एक 2 राउंड गुंडाचे तितलीची कसमशी असो का. किसमुरे मसालो अशी सोडो सोडो जेवण कशी असो का जल्ले या मसालो कारात्याचे कोच्चोलो मीठ सरयलेले. आता मी त्या मिठा दखून पीळ काडका. ताजे खातीर हांव थोडे उद्दा घालून घेता रस. ताका समो मी मीठ घालता जाल्यार निमगे हांव मसाला थंय मीठ घालनी. हाजी कोटसाणी मिठसाणी पुराय उदका घेता. तशी मुष्टीन गट्टी पीळ काडका. मिठा दखून या करात्या कोच्चोल पुरा गट्टी पीळ काडला. तेल्ला कायले हुन जाला. आता या करात्या कोच्चोल पुरा मी कुरकुरी तोळची तेल्लांतू. आता कोच्चोल पूरा तेल्ला घालचो. तई भज्जो कुरकुरी जाव का तत्ता ಒಳ್ಳೆ ಚಾಳ್ಕತೆ कराते एक 15 to 20 मिनिट्स नंतर तोळणू अशी कुरकुरी जल्ला रेड्यूसय जल्ला आणि हे काडचे आम्ही. कराते किसमुरीची पुरा सामग्री रेडी जाल्या. आता मी हे पुरा मिक्स करूया. हे तळलेल करात्याक ह्यो वाटिलेल मसालो घालचो. हा मसालाक बिलकुल मीठ घालनी. इता म्हळ्यार कराते मीठ आसता. किसमुरेक भरसून थोडे वेळ नंतर आमी मीठ पळोवन जावका जाल्यार मात्र घालचे. आता मसालो घालतरी पियाव घालचो. नारळाल तेल घालचे. कोथंबरी पल्लो तुमकां जावका जाल्यार घालत ऑप्शनल. आमगे ते हांव घालता. घाल्यार रुची जाता तेवे घालचे. आणि लायक करून पण मिक्स करून घेवचे. त्या किसमुरी एकूल्याक अशी भरसून घेतरी अशी जाला. 1 घंटे नंतर करात्याचे मीठ तक सोडता. तोंडा दवरून पळयाची. जावका जाल्यार मीठ घालचे नामून जाल्यार नाका. करात्या किसमूर रेडी जाल्या. खावच्याक बारी रुची जाता. उकडे शीता ओटू पेज्जे ओटू सुरे शीताक खंयच्याकय तुमी घेवन जेव येत. अशी कराते तोळणू करात्या किसमूर केल्ल्या मणकेची सूर्ण सपूर शिंदून तशी मिठा लावून तोळणू सुरना किसमुरी करताची. तेवे भारी लाय जाता. तुम्ही घरकडे हे खंडीत ट्राय कराची. ट्राय करून म्हाका एक कमेंट कराची. आमगेल चॅनल पळयलेल्याक तुमकां धन्यवाद. आमगेल चॅनल लायक कराची, शेअर कराची, सबस्क्राईब कराची.